सकाळी 4 7 एक्झॅक्ट 4 म्हाका फोन येयलो की हांगा संडे मार्केटान उजो लागला म्हणून आनी टायम वेस्ट करिना सोमतो हांव गाडी घेवन येयलो आनी चॅक केलें जाल्यार तो ऑलमोस्ट 2 शॉपां जाल्यार काबार जाल्ले कमीत कमी 25-30 लाखाचो लॉस जाले लो मोड हांगा रडटा कमीत कमी 30 लाखाचे वयर माल जाला आसतले तरी एक शॉप उरलें आमी सगळे येवन मेळोन सगळ्या लोकांनी मेळोन मागीर तो भोव माल काडलो तो माजर हांगा डंप केला हप्तो तेन्ना गव्हर्मेंटान मातशी हाची नोट घेवची आनी तांकां भाड्यान कितें दिवचें अशें म्हाजी मागणी 3:40 आमकां कॉल येयले पणजे आमचे फायर कंट्रोल रुमाच्यान 3 शॉपांक उजो पेट्टा इमिजिएटली आमी हांगा पावले संडे मार्केटान 3 शॉपांक उजो पेट्टा आमी पावले उपरांत स्टार्ट केलें फायर फायटींग आनी इमिजिएटली आमी दुसरी गाडी आपयली आनी कुशीकचे सगळे एडजस्टन आमी शॉप वाचयले. कितल्यांक सुमार एक्सिडेंट जाला हे एक्चुअली असो इन्सिडेंट जाला म्हाका दिसता 12च्यान स्टार्ट जाला आसतलो पण इन्फॉर्मेशन आमकां 3:40 कळयला. अशें तेंगेले कांय नासलें आं फायराची एनओसी जाय पडटा फायराची एनओसी ते ल्हान शॉप म्हणून एज पर द गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन तेंच्यानी कोणाची एनओसी ना एटलिस्ट तेंच्यांनी एक तरी एक्सटिंग्विशर तरी दवरचो जरी आमी केन्ना चॅकींग केल्या पण तांकां सदांच अवेरनेस दिता की मिटर बॉक्सा कडेन बीन तुमी अशें कांय कपडे बीन लावनाका म्हणजे कंजेस्टेड एरियान सामान चड भरलेलें एक शॉपाक उजो पेटलो तेज्या उपरांत स्प्रेड जालो 2 शॉपाक उजो पेटलो आनी पावल्या उपरांत कंट्रोल केलो. लॉस कितले आसूंक शकता पळय लॉस एटलिस्ट 10 लाख तरी लॉस आसतले एका शॉपाचे आनी सेव मोर देन क्रोड. आज सकाळी फुडें हांगा फातोडेर 2 दुकानांक हांगा उजो पेटलो आनी उजो पेटतकूच म्हाका दिसता तांणी रोखडेच फायर ब्रिगेडीक कळयलें आनी फायर ब्रिगेडी रोखडीच ऑन द स्पॉट आयली आनी तो उजो पालोवपाक तांणी सुरवात केली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाता इतले बेगीन येवन ताणेंय बी आपलें काम हें करून डिस्कनेक्शन खंय खंय करपा आशिल्लें तें केलें आनी म्हाका दिसता मोठे हानी जी आज मार्केटान जावपाक शकताली ती आज तांणी वाचयली. ताजे खातीर तांचे पयले देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी गजाल म्हणजे हांगा आमी पळयता की संडे मार्केटान हे सामकें कंजेस्टेड मार्केट आसा एका देखून दुकानां आसा आनी भेटतकूच म्हाका जेन्ना कॉल आयलो फातोडेर तेन्ना हांव रोखडोच धांवन आयलो पूण ताज्या पयलीं 2 दुकानां ही हें जाल्लीं आनी म्हाका मुद्दम हांव फायर ब्रिगेड आनी लायट डिपार्टमेंटाचें कित्याक देव बरें करूं म्हणटा तें सपोज जायनाशिल्लीं जाल्यार एक कचकचीत भरिल्लीं दुकानां म्हणटा म्हाका दिसता सगळ्यांक खूब मोठे हानी जावपाची. आनी आज आमी पळयलें की 2 दुकानां ह्या जाल्यार हांवें तांकां एश्युअर केला की गव्हर्मेंटा थ्रू नाजाल्यार म्हज्या कडल्यान पर्सनली हांव तांकां कितें नाल्यार कितें हेल्प करतलो तांचो परत एकदां संवसार बसोवपा खातीर. पूण ह्या सगळ्या मार्केटवाल्यां कडेन तांच्या प्रेजिडेंटा कडेन हांव उलयलां की जाता इतले तुमी खंय तरी फायर हायड्रंट्स धाकटे तरी शॉपांनी दवरचे एक वॉचमॅन तुमी एक सेक्युरिटी खातीर दवरचो आनी तेय बी एग्री आसा की येदे व्हडलो मार्केट जेन्ना आसा तेन्ना एक वॉचमॅन आसप खूब गरजेचें आसा. आनी जाता तितले बेगीन हांवूय चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन ह्या मार्केटा खातीर एक कितें तरी अशी येवजण जेणे करून कितेंय फाल्यां अपघात जालो नाल्यार कितेंय हानी जावपाक अशी जायना ताच्या खातीर जाता तितले मेजर्स घेवन तांकां सेफ्टी दिवपाचो प्रयत्न करतलो. हांव देव बरें करूं म्हणटा हांचे सगळ्या लोकांचेय बी हांगा बरी तांची एक युनिटी ताणें दाखोवन दिली आनी रोखडेच एकामेकाक धांवन हांगा प्रशांत थंय तो भाजी विकता तेवटेन ताजो व्हडलो हें आसा पूण तोय हांगा येवन ताणें सगळ्यांक हांगा हेल्प केलो आदार केलो बाकीचे सगळे वांगडी बी तांणी आदार केलो. आमी म्हाका दिसता हो इन्सिडंट आनी परतो जावचो न्ही अशा खातीर कितें स्टेप्स घेवपा जाय तितले घेवपाचो प्रयत्न करतले. तुम्ही पळयतात GNH.